नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या गजाली हे कार्यावळीन आज आमचेबरोबर आसा डॉक्टर व्यंकटेश देसाय. गोयचे एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. तशें पळोवपाक गेल्यार तांचे विशीं गोयच्या जे आतांचे जनरेशन आसा किंवा आतांची जी पिढी आसा तांकां खूब कमी खबर आसा. पण तांचें जिवीत म्हणजे एक प्रेरणादायक आनी खरें म्हणजे खऱ्या अर्थान एक सगळ्यांक प्रेरणा दिवपी अशेंच म्हणूं येता. तांचेच कडल्यान आयकुया तांच्या जिविताची काणी. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. म्हाका सांगात, तुमचो जो गोंयचो आनी गोंया भायलो प्रवास किंवा तुमचें जिवीत खरें म्हणजे एक वेगळ्याच तरेचे अलौकीक अशें म्हणूं येता. कारण तुमी ज्या पिढयेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे प्रतिनिधित्व करतात तेन्ना खरें म्हणजे सगळे पुर्तुगेजाचे गुलाम आशिल्ले. अशा वेळार तुमी शिकले. फक्त शिकले न्हय, तुमी गोंया भायर वचून शिकले. इतकेंच न्हय तर तुमचे बाकीचे जे खाजगी व्यक्तिमत्व म्हणा किंवा खाजगी जीवन म्हणा ताचे भायर तुमचें सामाजीक जीवन म्हणा हें खरें म्हणजे तरेकवार रंगांनी भरिल्लें आसा. म्हाका सांगा डॉक्टर, एक थोडोसो असो सुरू करतना म्हाका सांगा, गोंयच्यान जेन्ना तुमी गोंया भायर गेले शिकपा खातीर ती परिस्थिती आनी त्या वेळचे आमकां थोडेशे विस्कटावन सांगात. मागीर तुमच्या विशयी म्हणजे तुमचें खाजगी जीवन म्हणजे थोडेशें, कारण तुमचे जिवितान आयिल्ली तुमची जी सहचारिणी हाचे सुद्दां एक अतिशय रंजक काणी आसा, ती तुमी आमकां थोडक्यान सांगात. हांव हांगा पयलीं लिसेवार शिकलो पणजे. शेतमान केलो आनी शेतमान करतरी शेतमान म्हणजे लास्ट इयर करचे म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळें आनी आय एप्लायड फॉर ए स्कॉलरशीप. तेन्ना पोर्तुगेज गव्हर्मेंट एकच स्कॉलरशीप दिताले स्कॉलरशीप वर्सा एक. म्हणटरीच तें स्कॉलरशीप म्हाका मेळूं ना. कित्याक तें एप्लिकेशन पळय केलां ताजेर एक हें आशिल्लें, एक प्रस्न आशिल्लो, वॉट इज द प्रोफेशन ऑफ माय फादर. I must write there that my father is landlord. म्हणटकीर तांच्यांनी म्हाका तें स्कॉलरशीप दिवना म्हणटकीर कोणा एकल्याक दिलें गरिबांक सामको, एक नायक म्हणून कळ्ळो. म्हणटकीर मागीर कितें म्हाका शिकूंक जाय आशिल्लें. म्हणजे आजयेन सांगलें म्हाका, आजी दॅट्स मदर ऑफ माय मदर. म्हाका फादराक व्हडलोसो इंट्रस्ट नाशिल्लो. तिणें सांगलें आतां आनी कितें, आतां सगळें शिकपाचें अशें बंद केलें. तुमी बरी एग्जाम केलात, सगळें केलात, पुर्तुगेज तर तुका बरी उलोवपाक मेळटा, आनीक तूं आतां लग्न जा आनीक आतां पुरो. मागीर लग्न जा म्हणटकीर तिणें म्हाका एक बरी बायल म्हणजे बायको, सम वेरी वंडरफूल. म्हणजे आमी पुर्तुगेजान आमी जर्मनी म्हणटा ताका हिप्स म्हणजे हें बरी दिसपाची अशी एक चली सोदून काडली आनीक ती कारवारची. आनी सांगली म्हाका की ती अमूक दिसाक थंय तुका पळोवपाक मेळटली म्हणून. ती घरा कडेन वचपाची गरज ना म्हणून. म्हणजे म्हजो फ्रेंड मंजू गांवकार, तो MLA आशिल्लो लेट. ताका घेवन हांव थंय गेलो. बरी म्हणल्यार कितें वेरी स्मार्ट गर्ल. तिका पळयलें आनी हांवें सांगलें मंजू अरे म्हणलें ही ती. पूण हांव म्हणलें आतां पुर्तुगाला वता. म्हणटा हांव कितें आय वॉज इन द प्रिपेरींग ऑफ माय टूर पोर्तुगल एट दॅट टायम. तर हांव म्हणलें पुर्तुगाला वता. पूण आय वॉज इन लव. कित्याक म्हाका बरी दिसली ती अशी. म्हणजे लव एट फर्स्ट सायट तुमकां ती आवडली अशें म्हणपाक आवडली अशी हय बरी. हय म्हणटकीर हांवें म्हणजे आजे सांगलें मागीर. म्हणलें हांव म्हणलें लग्न जाता तेजे कडेन, पूण मातशी 1-2 वर्सां रावा म्हणून. हांव पुर्तुगाला वता. थंय वचून म्हजी एक स्पेशलिटी इन कार्डिओलॉजी करता, मागीर PhD करता आनी परत येता म्हणून. आनी एज प्रोफेसर फॉर कार्डिओलॉजी इन द GMC. म्हणजे ती तयार नाशिल्ली. पूण तरी आसतना हांवें म्हाका स्कॉलरशीप तयार केलें पोर्तुगीज गव्हर्मेंटाचें. म्हणजे एकच की मागीर तें स्कॉलरशीप म्हणजे अशें की तें हांगा हे तरेन काम करून पयशे जोडटरी मागीर परत फारीक करपाचें. हय बरें हय अशें ऑन लोन बेसीस. हय हय लायक ए लोन फॉर लॉंग टायम. म्हणटकीर तें करतरीच मागीर ती तयार जाली. म्हणल्यार 2 वर्सां म्हणजे जलद वता न्ही. म्हणटकीर हांव पुर्तुगाला गेलो. पुर्तुगाला वचून मागीर कोइंब्रा म्हणटा एक होक पुर्तुगेजान म्हणटा, आमी जर्मनी म्हणटा ताका होकबुर्ग म्हणजे फॉर मेडिसीन. लिस्बोआ तितलें नाशिल्लें मेडिसीन. लिस्बोआ म्हणजे तें हें
another subject like mathematics or engineering or like this. And Porto तिथलो नाशिल्लो तेन्ना म्हणटा हांव कोइंबरा गेलो आनी कोइंबरा कॉमर्स केलें. I started there with cardiology and my PhD work. But हांव PhD work also on subject of heart, that means cardiology, आणि ती कॉमर्स केलो हांवें on mitral stenosis. अच्छा. And at the same time I make my I visited the cardiology center of Coimbra University. I finished my cardiology specialty, and at the same time as my PhD work. Put मुझे कने position what is happened in between after the liberation. मुझे स्कॉलरशिप कट केलें पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान. हांव थंय वचून तांकां विचारलें अरे आतां कितें करूं, हांव म्हजे कडेन पयशे ना म्हणून आनी म्हाका आनी कोण हांगा हेल्प करपाचें हें ना म्हणून परिस्थिती ना कोणाक हेल्प करपाची. म्हणटकीर कितें करया तर म्हणाले ना गोवा इज डिडंट बिलोंग टू पोर्तुगाल. म्हणटा तुका आमी पयशे दिवपाक तयार ना म्हणून, नाजाल्यार आमचे कडेन पयशे ना तुका दिवपाक. म्हणटा आनी तांकां कितें उत्तर दितलो. म्हणटरीच हांव थंय 3 वर्सां विदावट 1 पैसा हांव जगलो. 3 वर्सां एक पयसो ना. सकाळचें उठ्ठरीच एक च्या पिवपाक पयसो ना. खंय गेले जाल्यार अशें एक 1 ग्लास ऑफ बियर पितलो जाल्यार नो मनी. अशा परिस्थितीन 3 वर्सां काडलीं. आनी हे 3 वर्सां म्हणजे अशें की प्रत्येकान हांव जो पळय रावतालो थंय ताणें सांगलें तूं भाडें पळोवपाचें, म्हणजे रुमाची भाडें दिवंक जाय न्ही एवरी मंथ. तर ताणें सांगलें की तूं फारीक तुका जाय तेन्ना फारीक कर म्हणून, तुजे पयशे आतां तेन्ना कर म्हणून. द सेम थींग हांव जेवतालो थंय त्या खानावळींक. ताणें सांगलें अरे तूं यो आनी तुका जाय तशें हें कर जेव, पण आमी तुका हें सगळें बरोवन दवरता म्हणून, आनी तूं निमाणे तुजे पयशे आसता तेन्ना फारीक कर म्हणून. आनी च्या पिवपाक आनी हें तें सकाळीं आनी तें ताणें सांगलें की आमी बरोवन दवरता तशें. म्हणजे कितें 3 वर्सां नंतर म्हजे कडेन म्हाका इतलें डेप्ट रीण इतलें रीण की सामकें हांव वयर पर्यंत रिणान बसलो. आतां कितें करया म्हणटा हांव सामको मालूक जाल्लो. पोर्तुगीजान म्हणटात मालूक म्हणजे पादेशार. आतां कितें करया. आतां एक ती पळय हें आशिल्लो द PhD वर्क ऑन mitral stenosis. तो बरो व्हडलो एक बूक तो 800 पेजीस, पूण तो प्रिंट करूंक म्हाजे कडेन पयशे ना. आनी तो प्रिंटर म्हजो आशिल्लो तो सांगता तूं पयशे आसता तेन्ना कर म्हणून, आपल्यान ना जाल्यार आपूण गरीब म्हणून आपणाक जे पळय पयशे दिता तांचे पयलीं करता म्हणून आपल्याला. तुका गेले जाल्यार बरें आतां कितें करतलो भानगडी ना. म्हणटा म्हजो एक हो आशिल्लो, हांव रावतालो पळय हॉस्टेलांक, थंय एक फ्रेंड आशिल्लो जर्मन पोर्तुगीज फ्रेंड. ताणें म्हाका खबर आसलें की तागे फादर हो म्हणून डॉक्टर. म्हणटा डॉक्टर म्हणटा पयशे आसात न्ही, प्रॅक्टिसींग डॉक्टर म्हणटा तांचे कडेन म्हजे पयशे आसात. म्हणटा हांव एक दीस ताका विचारलें अरे म्हणलें तूं तुज्या फादराक विचारूंक शकता काय म्हणून की म्हाका थोडे पयशे बोरो कर म्हणून. हांव तुका मागीर हांव म्हजे कडेन आसता तेन्ना मागीर हांव दिता म्हणून, कित्याक म्हाका हें करून कितें जाय हें हो PhD वर्क प्रिंट करून म्हाका एग्जाम करूंक जाय म्हणून. मागीर आय एम फ्री, हांव एखादे वेळेर खंय जाल्यार भायर काम करूंक वता म्हणून. म्हणटा तो म्हणालो कितें येस ओके म्हणालो आय एम गोईंग विकेंड टू होम एंड मंडे आय एम कमिंग बॅक एंड देन यू नो. तो आतां पयशे घेवन आयलो सोमाराक म्हाका दिवपाक. आनी हांवें दुसरे दिसा म्हणजे हें प्रिंट करून दिलें आनी ताणें रोखडें केलें. म्हणजे ताका सिच्युएशन खबर आसलें म्हगेलें कितें म्हणटा तें. आनीक हांवें रोखडी आय एप्लाय टू एग्जाम ऑफ PhD आनीक PhD केली रोखडीच. म्हाका तितली व्हडलेशी मार्क मेळ्ळे ना, आतां अबावट 80% मेळ्ळे, कित्याक हांव मातसो डिप्रेस आशिल्लो न्ही. म्हणटा म्हजे कडेन हें जायनाशिल्लें सारकें. आनी तरी आसतना म्हजे स्टँडर्ड म्हणजे सो 90-95% आशिल्लो. हांगा सुद्दां इस्कॉल मॅदिकाक हें करता तेन्ना 18-19 वालोर मेळटालें म्हाका. ओके मागीर ती PhD करतनीच हांव मातसो हें जालो कितें म्हाका मातशें हें बरें दिसलें.
आतां म्हणलें की विचार करतरीच म्हणलें की तें खंय पयशे जोडटले जाल्यार खंय वचचें. पुर्तुगालाक तर काम मेळना तितलें व्हडलेंशें. म्हणटकीर आंगोला या आफ्रिकेक, आंगोला डायमंड सोसायटी, आनी थंय पयशे फारीक करताले ते. आनीक थंय हांव एप्लिकेशन केलें. आनीक म्हाका रोखडेंच हें मेळ्ळें, कितें उत्तर मेळ्ळें की तूं आमी घेता म्हणून तुका. म्हगे पेपर धाडले तांकां. पूण आनीक म्हाका तांच्यांनी सांगलें की तुजे पयशे पळय आसात, आतां तूं थोडे पयशे तुजे बँकाक हांगा लिस्बोआ दवरतात म्हणून, लिस्बन, आनीक 1/3 तुका थंय दिता म्हणून खंय आंगोलाक. पूण आंगोलाची परिस्थिती अशी की तेन्ना ते वर ए वॉर बिटवीन मिलिटरी ऑफ पोर्तुगल सोल्दात आनीक द नॅशनलिस्ट ऑफ आफ्रिका. आनी ते कितें करताले, ते डायमंड सोसायटी पळय आसा ती काडटा मीनज, आनी दुसरी मीनज कितें आसा ती थंय हें करताले, ते झगडी करताले. म्हणटरीच थंय गेले जाल्यार एकदां अशें आसलें की एक फार मारून सांगूंक शकना. बरोबर, रिस्की आशिल्लें. हय, वेरी बीग रिस्क. मागीर इतल्याक हांव असो बसतालो खंय थंय कोइंब्राक एक काफे ट्रॉपिकल म्हणून आसा, आनीक थंय वचून बसतालो असो आनी एक काफे घेतालो, म्हणटा पुर्तुगेजीन म्हणटा ताका बिका, उमा बिका. ती घेवन बसतालो आनी एक मेजार बसतालो आनीक वाचतालो नाल्यार विचार करतालो अशें. म्हणजे व्हेरी डिप्रेसिव्ह. सद्दां सुद्दां हांवें तेन्ना विचार केल्लो की हांव सुसायड करता म्हणून. हय, इतली परिस्थिती जाल्ली. पूण तरी आसतना एक दिवस कितें जालें की म्हणजे मेजार 1-2 चलयो येवन बसल्यो. कित्याक थंय पुर्तुगालाक फॉरेन स्टुडंट येतात, फॉरेन स्टुडंट शिकपाक लँग्वेज आनी हें तें लिटरेचर. 1-2 चलयो, एक फ्रॉम इंग्लंड आनी एक जर्मनीच्यो म्हणजे मेजार येवन बसल्यो. कित्याक म्हणजे मेजार 2 प्लेस फ्री आसताले, हांव आसतालो आनी बाकीचे. म्हणून तेंच्यांनी विचारलें म्हाका आमी हांगा बसूंक तुमी परमिशन दिता काय म्हणून म्हाका. शुअर म्हणलें, प्लीज. म्हणून बसली ती आनी ती म्हजे कडेन कांय उलोवंक ना, तांचे भितर उलयलें तांच्यांनी सगळें आनी गेली म्हणटू. दुसऱ्या दिसाक ती जर्मन लेडी, जर्मन गर्ल, ती एकलीच आयली की तिका कळ्ळें की म्हाका कितें जाल्यार प्रॉब्लेम आसा म्हणून सायकोलॉजिकल. आनी तिणें विचार केलो म्हजेर खूब, म्हणून ती परत आयली. आगे कितें आपल्या जाण जावपाक जाय म्हणून. मागीर म्हाका तिसरे दीस खेपे येवन परती बसली आनी हांव थंय बसतालो. तोच म्हजो परमनंट जागो. म्हणटकीर तिणें विचारलें म्हाका तुमकां कितें जाल्यार प्रॉब्लेम आसा म्हणून. शी वॉज व्हेरी यंग, 18 years old, 20 years old. तर हांवें सांगलें नो, आय हॅव नो प्रॉब्लेम, दीस इज माय नेचर म्हणून. ना तुमी सांगूंकूच जाय म्हणून आपल्याक तुमचे कितें हें प्रॉब्लेम आसा तो, त्या शिवाय आपूण मॅच सोडना म्हणून. म्हणटकीर सांगचेंच पडलें ना. आनी म्हाकाय जाल्यार कोणूय आयकूंक जाय आशिल्लो. बरोबर. कित्याक म्हाका हेल्प जाय आशिल्ली कोणाचें तरी. तर तिणें सांगलें म्हाका, तिणें सगळें हें करून आयकून घेतलें आनी हें तें. तर तिका बरें हें जालो, म्हणल्यार कितें इमोशनल हें जालो, फील जालो तिका. हय, फील. मागीर तिणें म्हाका सांगलें की आपूण आतां जर्मनी परत वता. म्हळ्यार इट वॉज इन एंड